इंट्रोड्युसिंग आमचो गोंयचो बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार कॅप्टन वेंजी वेगास कुवेट शारान आसा आनी सद्याक आमी इंडियन एम्बसी कुवेट हांगासर आयिल्ले आसात. देट दिवंक चार फरज आतां आमी मेवल्यात, फ्रुटफुल मिटींग केल्या आनी द मिटींग वॉज व्हेरी नायस. आनी कॅप्टन वेंजी बरो खुशाल जालो हांगासर येवन सगळे अधिकाऱ्यांक मेळोन आनी तेणें कितें सांगचें आसलें सांगून दिलें आनी तेणें तेंचे कडल्यान बातमी बरी गेली. इतलेंच सांगून बाबा वेंजेक फुडें वचों. देव बरोच दीस दिव सगळे मुगेले कुवेट गोंयकार भाव भयणांक आनी तशें मुगे गोंयच लोकांक आज आमी कुवेट एम्बसी येयल्ले टू पे अ कर्टसी विजीट आनी तेमगेलो ऑफिशिएटिंग एम्बेसिडर बाब संजय मेळे आनी बरी गजाल म्हणटा ती वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी हियर 40,000 आमी गोंयकार आज कुवेटा आहाय आनी तेंच फ्रॉम देअर बिहाफ आमी इंडियन एम्बसीक देव बरो करूं म्हणला की कित्याक तेंगे सपोर्ट सदां आमगे गोंयकारांक हिंग आसता. आमगे कारबू बाब प्रेसिडेंट ऑफ द गोवन कल्चरल सेंटर जो आहा तो जायत वावुरता, कितलींशीं वर्सां जालीं. कोणाकूय केन्नाय सेवा करपाक जाय जाल्यार कारमू आसता आनी ते जोरी आनी गोंयचे सगळे लोकां वरी जे कोण कुवेट आहाय जे गोंय आहाय ते जोरी आमी हे एम्बसीक आमी देव बरो करूं म्हणला. कित्याक तागेले सपोर्ट नासतना जायत्यो वस्तू जायनाय. तेच भाशेन जेन्ना उलयता आसतना टू टेक बॅक होम थोड्यो वस्तू आमी तेजे लागीं मांडले की गोंय एक डायरेक्ट फ्लायट आमकां गरज आहा, जावं ती एअर इंडिया एक्सप्रेसाची जावं ती कुवेट एअरलायन्साची. हो कम्युनिकेशन फेसिलिटेट करपाक की डायरेक्ट एअरलायन्स जावं तो दाबोली एअरपोर्ट जावं तो मोपा खंय जाल्यार एक फ्लायट डायरेक्ट फ्लायट करपाची गरज आहा आनी तेको हांवें आज हे मिटिंगेर डिस्कस केला आनी दे वील ऑल्सो बी इन्स्ट्रुमेंटल टू टेक दीस डिस्कशन अहेड. दुसरें म्हणटा तें विजिट गोवा कम टू बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार म्हणटरी विजिट गोवा कम टू बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून हांवें तेका एक मेसेज दिल्या आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी विजिट करून एक्सपिरियन्स द फ्लेवर्ड कल्चर अँड द डायवर्सिफाईड कल्चर इन वेरियस थिंग्स. आमगे जेवणान आमगे पातोड्यो, आमगे नुस्त्या, आमगे शीतकोडी, आमगे फिणी, आमगे नाला उदो, आमगे शेतां, आमगे दोंगर, आमगे न्हंयो, ही जी आमगेली अस्मिताय आहा ती अस्मिताय एक्सपिरियन्स करपाक तेंकां आमी आपयलो आहाय. आणि ही वॉज व्हेरी हॅपी विथ दिस इन्व्हिटेशन अँड ही हॅज ऑल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट सेईंग दॅट कन्वे दी मेसेज फ्रॉम द इंडियन एम्बसी टू द गोवा गव्हर्नमेंट की गोंयच टुरिझम डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टरान गोंयच टुरिझम मिनिस्टरान हिंग एक डेलिगेशन धाडचें म्हूण टू ऑर्गनायज रोड शोज. तेमी तांकां ईमेल धाडटो म्हूण सांगिल्लो. So the message is to our government that to create road shows in order to bring in tourism to Goa. आणि हांवें म्हज्या हातीन तेमकां एक रिक्वेस्ट दिल्ली that we would like to host इव्हेंट मॅनेजर्स. कुवेटचे जे लोकल इव्हेंट मॅनेजर आहाय तेंकां गोंय येवपाक, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें गोंयच्या दुसऱ्या विलेजींनी आमी तेंकां भोंवडावपाक एक ड्रायव्ह करपाक आनी कुवेट टुरिझम जे आहा कुवेट लोकांक तेंगे वेडिंग डेस्टिनेशन गोंय प्लॅन करपाक, आमगे हॉटेलांनी, आमगे बिचींनी, आमगे बारीक बारीक होम स्टेज आहाय तेंक इंट्रोड्यूस करपाक. हे इव्हेंट मॅनेजर आमी जरी तर गोंय हाडले आनी आमगे होम स्टेज, आमगे शेकां आहाय, जितले आमगे एंटरप्रिनर्स आहाय, जी बिझनेस आहाय, हे भुरग्यांक आमी तेंची ओळख करून दिवपाक ताकी हे सगळे भुरग्यांक धंदो जो आहा तो वाडोवपाक. कित्याक आज एम्प्लॉयमेंट इज अ कन्सर्न. सो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता जाल्यार हे एव्हेन्यूज आमी एक्सप्लोर करपाक हे आमी तेंका रिक्वेस्ट घायलो. सो दे वर व्हेरी हॅपी अँड ही वॉज व्हेरी डिलायटेड to take all that we have requested ahead. We have also told them that गोंया आता फिल्म फेस्टिवल जावपाचें आहा. सान फ्रांसीस झेवियराचो 3 डिसेंबर फेस्तूय आहा. सो ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आनी ह्या ओकेजनाक जरी तरी कुवेटसून तेंच्यांनी एक तेंगेलो डेलिगेशन धाडपाक विजीट करपाक गोंयांक आनी तेच टायमाक आमी सगल्यांनी एकठांय जावन आमचें गोंयचें टुरिझम हें प्रमोट करपाक हे मागणी घातलेली आहा. दे हॅव एक्सेप्टेड एव्हरीथिंग. हे सांगून इट वॉज अ फ्रुटफुल विजीट. वी एन्जॉयड गोवा. द होल आयडिया इज गोंयांक आमी जो आमगेलो कल्चर आहा तो आमी कुवेट गांवांतूय हो कल्चर सांबाळून दवरलो आहा, जावं तो भाशेंतल्यान, जावं तो तियात्रांतल्यान, जावं तो फुटबॉलांतल्यान. सो होच आमगे गोंयकारांकडे सगळे आमगे उलो कुवेट आहाय तेंकां आनी हेर सगळे देशांनी आहाय तेंकां. लेट अस प्रिझर्व गोवा. Let's come to Goa whenever you have the time and let us invest back in Goa and let us rebuild our culture, strengthen our culture to give back the same culture what was given to us by our ancestors. Let us give it back and preserve it the same way to our next generation, जी जावना आमगेली फुडली पिळगी.
हे सगळ्यांक देव बरो करूं. थँक्यू.